नमस्कार, म्हजे नाव उत्कर्षा सुभाष लोटलीकर. तुमच्या मुखार एक कविता सादर करता. कविता बरोवपी श्री अशोक रघुवीर चोडणकर आणि कवितेचे नाव आसा आमी गोंयकार आमकां रुचीक जेवण जाय. आमकां सकाळी च्यावेन बुडोवन खावंक काकण उंडो, चपाती जाय, भाकरी जाय, पातळ भाजी पाव, पोळे, सान्नां वडे जाय, गावठी उकड्या तांदळाची पेज पिवपाक जाय, वांगडा खारो बांगडो, आमले कुडको रुचीक जाय. आमी गोंयकार आमकां गोंयकारांचे पारंपारीक शिवराक तशेंच मांसाहारी रुचीक जेवण जाय. दनपरां व राती शीत कडयेचे ताट जाय. ताटान शीत आनी नुस्त्याची कडी जाय. तळिल्ले नुस्तें जाय, आंबट तीख जाय, पाले भाजी, सालाद आनी सोलकडी जाय. आमी गोंयकार आमकां गोंयकारांचे पारंपारीक शिवराक तशेंच मांसाहारी रुचीक जेवण जाय. आमी गोंयकार आमकां सुंगटाचें हुमण जाय, नाजाल्यार भेंडे घालून सुंगटाचो रोस जाय. विसवण, रावस, मोडसो, तामसो, हाडो, चणक, दोडयारो, गोबरो, रेशाद व रवो मसालो लावन तळिल्ले पोस्त पानार पडपाक जाय. घोस्तान शीताचे गोठे पोटान घालूंक जाय. आमी गोंयकार आमकां गोंयकारांचे पारंपारीक शिवराक तशेंच मांसाहारी रुचीक जेवण जाय. आमकां पेडवे, ताल्ले, बांगडे, कल्लीचे मेथी फण्ण मारून नाल्ला कडी जाय. वेल्ल्यो, लेपो, शेवटे, करबटांचे हुमण जाय. बांगड्याची उड्डमेथी, कुल्ल्याचे सुके जाय. मोतयाळी, खुबे, तिसऱ्यो, सांगटाचे आंबट तिखट जाय. खारे बांगडे आनी सुंगटाची किसमूर जाय. केन्नाय चुकून चिकन, मटन, मोरीची शाकुती जाय. आमी गोंयकार आमकां गोंयकारांचे पारंपारीक शिवराक तशेंच मांसाहारी रुचीक जेवण जाय. आमी गोंयकार आमकां शिवराक जेवणूय जाय. वरण भात जाय, मस्का सांगो, मुळ्याचो रोस जाय, अळसाण्याच्या तोंडाक चण्याची उसळ, मुगाची गाठी, खतखतें आंबाड्याचो रोस जाय. मुळो, शेपू, तांबडी पालेभाजी, लोणचें जाय. तळिल्ली केळी, वांयगी, कारल्या फोडी, बटाट्याची कापां जेवणाक आसूंकूच जाय. तांबडी सोलकडी ताटांक दिसूंक जाय. आमी गोंयकार आमकां गोंयकारांचे पारंपारीक शिवराक तशेंच मांसाहारी रुचीक जेवण जाय. आमी गोंयकार आमकां मदल्या वेळार रव्याचे, बेसनाचे, मुगाचे, तांदळाचे, पिठाचे लाडू, सयेची दोस जाय. शंकरपाळ्यो, शेव चिवडो, चकऱ्यो, नेवऱ्यो जाय. बाळटेरांक मेथया पेज आनी डिंकाचे लाडू जाय. आमी गोंयकार आमकां गोंयकारांचे पारंपारीक शिवराक तशेंच मांसाहारी रुचीक जेवण जाय. जेवल्या उपरांत मुखशुद्धी करूंक केळे, आपोल, द्राक्षां, मोसंबी, संत्रां आदी फळां तोंडान उडोवंक जाय. उत्सवाच्या निमतान गोड खीर जाय. मणगणें, पायस, शेवया खीर जाय. निमणे मन धादोशी करूंक देवाचे उपकार मानूंक जाय. आमी गोंयकार आमकां गोंयकारांचे पारंपारीक शिवराक तशेंच मांसाहारी रुचीक जेवण जाय. आमी गोंयकार आमकां गोंयकारांचे पारंपारीक शिवराक तशेंच मांसाहारी रुचीक जेवण जाय. देव बरें करूं.